राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या इश्यूवेल्यान भोमा ग्रामसभा बरीच तापली. रस्त्याक खर विरोध करपी थळावे चाळवले. सरपंच म्हणटा केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणाक आणि मुख्यमंत्र्याक लेखी निवेदन दितले. आमच्या म्हणणें मुख्यमंत्र्याकडे मांडटले. मुख्यमंत्र्याचो कितें विचार आसा ताचेर निंबून फुडली दिशा. लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका म्हूण ओडून ताणून शेवटाक सरपंच उलयलो. असा पळय त्या ग्रामस्थांनी ठरयला की एक लेटर नॅशनल हायवे करपाचें सेंट्रलाक आनी एक लेटर PWD मिनिस्टराक आनी CMाक आनी CMाचो अपॉइंटमेंट घेवप. 7 पंच मेंबर एलॉंग विथ आमचे विलेजर आमी वयताले आनी CMा कडेन डिस्कस करतले हेचेर हे कितें करपाचें कितें ना फुडली कारवाय आमचे ते CM सांगतलो तेजेर आमी मांडपाक जाय आमकां कितें जाय आनी कितें नाका तें. डिमांड तेंचो आसा आतां आमी ते CMाक सांगतले. CMाचे कितें विचार आहा ते आयकूंक जाय न्हू. तुमकां जाय काय ना आमकां ग्रामस्थांक पळय कितें जाय तें आमकां जाय. ग्रामस्थांनी सांगला नाका म्हणून ग्रामस्थांनी हांगासर नाका सांगला जाल्यार नाका. आमी चुकता जाल्यार सरकारान आमच्या मुखार येवन आमकां सारकें कितें तें सांगचें म्हूण थळावे मागतात. आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागले आमी जर रॉंग उलयता जाल्यार तुमी आमच्या समोर येवन आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवचें. जे टायमार 22 परतो रस्तो हो प्लांट जालो पळय ते टायमार तेणें हांगा रस्तो घालता आसतना PWDन पळोवंक जाय आसलें आनी कन्सर्न कोण पळय आमकां लागता मिनिस्टर तेणें पळोवंक जाय आसलें बाबा हांगा घालता आसतना ह्या लोकांक विचारान घेवपाक जाय काय कितें हेजो अलायनमेंट जाला काय कितें. आमकां आयज कळोन चुकता जेन्ना आमी लोकांनी ट्राय केली NHI ऑफिसान जेन्ना हो 748 म्हणून कळ्ळो जेन्ना हो हायवे जो येता पळय NH न्हू हो सुपरफास्ट हायवे येता तेन्ना हो कितले मिटराचो येतलो तेन्ना आमकां उत्तर मेळ्ळें आयज पर्यंत गोवा गव्हर्नमेंटा कडल्यान आमकां कांयच येवंक ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार.